जमल्या समेस देवा सणा काळ सामोनाच्या एकवटात त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटैता वर्गा बलिदान जमल्या समेस देवा सणा काळ सामोनाच्या एकवटात त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटैता वर्गा बलिदान वंदन देवा बाप सृष्टी करणारा सगळ्यान तुझ्या आमकां सोबयल्या म्हणता तुझे उपकार सर्पण करता नमस्कार देवतो वर्तो सर्पद वेदा जमल्या समेस देवा सणा काळ सामोनाच्या एकवटात त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटैता वर्गा बलिदान जेजू क्रिस्ता सडवणदारा रक्तान तुझ्या आमकां सोडयल्या म्हणता तुझे उपकार सर्पण करता नमस्कार देवतो वर्तो सर्वद वेदा जमल्या समेस देवा सणा काळ सामोनाच्या एकवटात त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटैता वर्गा बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाचनो येवकारिस्ताच्या जेवणांत वांटेली जावन ह्या पवित्र देव तेंपलांत जमलेल्या तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता आज आमच्या फिरगस कुटुंबांतलीं 808 जाणां भुरगीं तिरावणी सक्रामेंतान पवित्र आत्म्याची मोर घेतात हर एक सक्रामेंत देवाच्या कृपेन आमकां भरता पवित्र स्नानान देवाची भुरगीं पवित्र सभेचे सांदे जाल्ले आमी येवकारिस्ता मारिफात पोशीत जाता तिरावणी सक्रामेंता मारिफात पवित्र आत्मो आनी ताची देणी घेवन बावार्थान तीड जावन क्रिस्ताचे साक्षी जावंक आमकां दिल्लें मिसांव करूंक फुडें सरता आयच्या ह्या बागे दिसा आमी सर्व भुरग्यांनी तिरावणी सक्रामेंत फावो ते परी सोडूंक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत वावरूंक सहकार दिवन जेजूचे मिसांव उर्बेन आनी धैर्यान करूंक देव कृपा दिवन दी म्हण ह्या आर्गां बलिदाना वेळी मागया तशेंच हांगासर जमलेल्या आमी सर्वां पवित्र आत्म्या मारिफात देवान आमकां दिल्ल्या आदारा खातीर आर्गां दिवया आनी चड मापान देवाच्या मिसावान क्रियाळ जावंक देवाची कृपा मागया मोगाळ भावांक भयणीनो आयच्या दिसाचें महत्व आमी आतां प्रस्तावनाद्वारे समजून घेतलें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या पिरगजेची 808 जाणां भुरगीं तिरावणेचो संस्कार स्विकार करतलीं त्या वक्ता पवित्र आत्मा आनी ताचे ध्यानांची भरती तीं घेतलीं पवित्र आत्मा तांचेर देवान येवं दी कृपे ध्यानांनी तांकां तो नेटोवन दी म्हणून ह्या भुरग्यां पासून आमी मागता आसतना आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया.
हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो नसोगण्या उसारून सांगता मनान चिंतून गुणान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकूळ कर, सुमिया काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सुमिया काकूळ कर, सुमिया काकूळ कर. महिमा देवा उजळली आणि शांती ताच्या इष्टाचो सारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्ववेदार देवा भावा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वंदना. सोमिया जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळे, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या पोचलाय, आमचे मागे मानून घे, दिव्या पवित्र सांगाती, देवा बापाचे महिमे, जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, तुवें केल्ली बासोवणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्ष दिवंक ताच्या धैर्यान आमकां भर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. एसेच्या मुळाक एक कोंबरो फुटोवन वयर सरतलो.
आनी ताच्या पाळांतली वयर सरतली ती ताळी बोळ जायत वेतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर रावतलो, आत्मो जाणवायेचो आनी अंतरदृश्टेचो, आत्मो बऱ्या सलाहेचो आनी दृढ शतेचो, आत्मो सोम्याची भक्तिबिरान शिकयता तो, कानांक आयकता ते मात्र घेवन तो निर्धार घेवचो ना. न्यायनितीन गरिबांक तो सोलोवन व्हरतलो, समासम दृश्टेन गांवच्या दुबळ्या धाकट्यांची हक्कां तो राखतलो. देवाचे उतर हें देवाचें व्हड उपकार. दोनमुदाची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस एके सुवाते सांगाता मेळोन आसले. तेदवा एका साणे कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरी मळबार तावनी एक आवाज आयलो,
आनी ते बसोन आशिल्ल्या त्या घरान भरलो. तोवळ उज्या सारक्यो जिबो तांणी देखल्यो. त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्यांचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एका गांवचे भक्तिवन जुदेव त्या वेळार जेरुसालेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयल्लें हर एकल्यांक आपापले भाशेन आयकतालें देखून सक्कड तटक जालें. तोवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडा ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुसालेमाच्या निवास्यानो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगतां त्या उतराक चीन दिवन म्हाका आयका. तुमचे मदें धाडलोलो मनीस हाका तुमी रुजवात करा. तुमचे मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं तीं असर्यां विचित्र कार्यां तुमी पळोवन जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन जेजून येवजिल्लें ताणें तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी अनबावडत्या ताका खुर्सार मारलो आनी जिवेशी मारलो. ह्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयलो आनी आमी सोमेस्त ह्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें उजव्याक पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचे म्हणूकार. Alleluia, 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 alleluia. Possa ser पसंद मुझे चीज करा तुमचे संगाता हम सदा सासा. Possa ser पसंद मुझे चीज करा तुमचे संगाता हम सदा सासा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवाव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हजो तुमी मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मसतदार दितलो आनी तो तुमचे सवें सदां काल रावतलो. तस तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता.
देवाचे उतर हे वखडी तुका क्रिस्ता. मोगाळ गवळी बापा, आमच्या सांजुसे बेळमाण फिरगजेच्या ह्या उमेदवारांक तुमचे मुखार हजर करूंक हांव संतोश पावतां. पिर्गस याजक बापानो, तांकां पावते परी तरबेत केल्यांत आनी हो सक्रामेंत घेवंक तीं तयार आसात. पवित्र सभेच्या सक्रामेंतांच्या जिवितांत भाग घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून दोतोरनेचे शिकवणेक हजर जावन रेतीर आनी हेर चटवटिकांनी भाग घेवन आनी जिवितांत क्रिस्ती सेवा दाखोवन ही उमेदवारां क्रिस्माक आयती जाल्यांत. देवाच्या कृपेंत तांणी सखत आपणायल्या आनी आमच्या समुदायाच्या मागण्या आनी देखीन पाठिंबो जोडला. आतां तीं तिरावणी संस्कार विसारतात. तांचे शिकोवपी आनी वडिलां लागीं विचार करून समजल्या उपरांत ती आयती आसात म्हूण हांव साक्ष दितां. म्हज्या मोगाळ पोदोर मोदोर नेनो, क्रिस्ती जिवीत आनी सक्रामेंतांत वाळटा ती जबाबदारी हळवायेन घेवंक जायना. देखून ह्या उमेदवारांनी विचारिल्लो क्रिस्मसाचो सक्रामेंत हांकां दिवच्या आदीं पवित्र सभेन हांचे संगी पयन केल्ल्या पोदोर मोदोरनी लागीं समजोन घेतलेलें बरें. ही उमेदवारां आज तिरावणी घेवंक आयतीं आसात. ह्या भावार्थी जोम्यांतल्या म्हज्या भावां भयणीनो, हांव तुमचे लागीं विचारतां, आज ह्या आमच्या भावां भयणींनी तिरावणी घेवंक तुमकां खुशी आसा? वय आमकां खुशी आसा. म्हज्या मोगाळ उमेदवारानो, तुमचो पिर्गस याजक, पोदोर मोदोरनो, कुटुंब आनी संगते पिर्गसकारांनी तुमचे उद्देशी दृढ परगटणी केल्या. आतां तिरावणी संस्कार घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी गटाय आपणावन क्रिस्ताच्या बरेपणाचें जिवीत जिवंक तुमी तयार आसात? क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, प्रस्तावनांत येदोळस सांगलेले परी आमच्या ह्या पिर्गजेचीं भुरगीं जायती तयाराय करून तिरावणेच्या संस्कारा विशीं समजोवनी आपणावन आनी थोड्याच वेळान हो संस्कार स्विकार करूंक मुखार सरतलीं. पवित्र आत्मो ताची देणी आनी स्वादीक फळांची भरती तीं घेतलीं. तांचे पासत प्रत्येक तराने आमी आज मागया. आमी सगळ्यांनी इलेक्ट्रीक वायरां पळयल्यांत. तातूंत वीज सकत आसा. पूण आमकां ती कळना वा दोळ्यांक ती दिसना. स्विच ऑन करा, लायट पेटतात, फॅनां घुंवतात. कित्याक त्या वायरांनी ती वीज सकत निरंतरी वाळटा. वाऱ्यार संगीताची ल्हारां आसात, कानांक ती आयकनात. पळोवंकी आमकां ती दिसनात. घरा वचा, तुमचो रेडियो ऑन करा. मधुर संगीत आमकां कानांनी आयकोंक मेळटा. वारें सगळ्यांनी आसा. जायते फावटी ह्या वाऱ्याचें गुमान आमकां आसना. थंड वारें वाळटा तळ कुडीक करातेची धादोसकाय आमकां भोगता.
दोळ्यांक तें दिसना आनी आमी जाणा वाऱ्या विणे आमच्यान कोणायची जिवोंक साध्य ना. वाऱ्याची सकती थोडे फावटी आमी पळयल्या. वारें जर तर आयलें जायते फावटी घरां नाश जाल्लीं आमी पळयल्यांत. व्हड व्हड जैतेवंत रूख समेत पाळां समेत उमटोन धरणेक आपटल्ले आमी देखल्यात. कित्याक तातूंत ती सकत आटापून आसा. तेच प्रमाणे पवित्र आत्मो सगळ्या संवसारार आसा. तो आमचे मोदें आमचे थंय तो वस्तीकरण आसा. पवित्र आत्मो पवित्र सभा ती चलोवन व्हरता. सृश्टेच्या आरंभारस पवित्र आत्मो आसलो. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता सृश्टेच्या सुरवेर उदकाचेर तो वसतालो म्हणून. त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान राई नितीकर्त प्रवादी देवाचे उतर लोकांक ते परगट करताले. आपणाची जबाबदारी पाळच्यांत पवित्र आत्म्याचो आदार ते स्विकार करताले. आनी देखून आज थोडो वेळ नव्या सल्ल्यांत उल्लेख केल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या थोड्या गणिता विशयांत नियाळ करूंक हांव तुमकां आपोवन दितां. पवित्र आत्मो पयिल्लें अंकवार मरियेंत देवलो. बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडलेल्या वेळार मरियेन ती स्विकार केली आनी कल्तीमान घालून तिणें जबाब दिली, आपले हांव सुमयाची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं. आनी त्या वेळी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली आनी देवाचो पूत तिच्या कुशव्यांत मनीस जालो. मोरी आपली मावशी भयण एलिझाबेथ तिच्या उतर प्रायेचेर एका भुरग्याक जल्म दिवंक आसा म्हणलें कळीत जाल्लेंच धांवाधांवी थंयसर ती गेली आनी मरियेच्या नामानाचो शब्द तिच्या कानान पडलोस तिच्या कुशींतल्या बाळकान संतोशान उडी मारली आनी तवळ पवित्र आत्म्यान बरोवन एलिझाबेथ म्हणाली, म्हज्या सुमयेच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग कशें म्हाका हें पावोस जालें. तितलें मात्र न्ही, आपले त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन एलिझाबेथच्या कुशवांत आसल्या त्या बाळकाचें जुआंव बाप्तिस्ताचें सैबाचें पातक धुवन गेलें. जेजूक मरियेन आनी जुसेन तेंपलांत भेटोवंक हाडल्या वेळार थंयसर सिमियांव प्रवादी आनी आन्ना प्रवादीन त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन ती तेंपलाक आयलीं. जेजूक ताणें देखलो आनी उपरांत सिमियांवन ताचे विशीं प्रवाद केलो. जेजू पवित्र स्नान घेवच्याक जॉर्दान न्हंयच्या तडीर जुआंव बाप्तिस्ता लागीं गेलो आनी थंय उदकांतल्यान तो वयर सरतना बापाचो ताळो ताका आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे तें हांव भोवसड मानवालां, ताचें तुमी आयका. आनी तवळ पारव्याच्या रुपार पवित्र आत्मो जेजूचेर देवलोलो ताणें देखलो.
पारवो शांतीचो समाधानाचो संकेत तो जावन आसा. जेजू पवित्र आत्म्याक आपल्या मनशा सैमात आयकतालो मात्र न्हय, ताणें दाखयल्ले परी तो चलतालो. ताच्या पवित्र स्नाना उपरांत देवसरान ताका ताळच्याक पवित्र आत्म्यान ताका मरुभुमीक येलो आनी थंयसर त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून सैतानाचेर आनी ताच्या ताळण्यांचेर जैत व्हेलें. आपली परगट जिणी आराम करच्या वखता जेजू सवय प्रमाणे साबाताच्या दिसा सिनागोगाक गेलो आनी थंयसर ताका इजाया प्रवादीचो कवळो वा ग्रंथ वाचूंक दिलो. ताणें तो उगडलो आनी अशें म्हणालो, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक, बंदीत आसलेल्यांक सुटका आनी धनसतेल्यांक स्वकसाय दिवंक. त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें मिसांव परगट केलें मात्र न्हय, बगार तें मिसांव फुडल्या दिसांनी ताच्या जिणयेंत ताणें जारी केलें. जेजूची शिकोवन आयकोंक हजारांनी लोक ताचो पाटलाव करून येतालो आनी तांचे पैकी जुदेवांचो मुखेली निकोदेमी एकलो जावन आशिल्लो. रातच्या वेळार तो जेजू सरसेन ताची शिकोवन आयकोवच्याक येतालो आनी ताणें जेजू लागीं सवाल केलें, मेस्त्री, ससनाचें जिवीत हांवें जोडी जाय तर सर्गींच्या राजाची भरती आपणाय जाय तर हांवें कितें करीसय? आनी जेजू त्या सवालाक जबाब दिता, परत्यान तुवें जल्मल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगोवंक साध्य ना. आनी तो वळू निकोदेम म्हणटा, हांव व्हड जाला, सैनाचो एक अधिकारी, परत म्हज्या आवयच्या पोटांत हांवें वेचन तरी कशें? जेजूच्या उतरांचो अर्थ ताका समजोंक नासलो आनी जेजू म्हणटा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुवें जल्मल्ल्या करीत सर्गी राजांत जिगोवंक साध्य ना. आमी जाणा उदक म्हळ्यार पवित्र स्नानाचो संकेत. पवित्र आत्मो तिरावणेच्या संस्कारांत आमी हर एकल्यान स्विकार करचो तसलो आनी देखून ससन जिवीत जोडच्याक हे सक्रामेंत आमकां भोव गरजेचे जावन आसात. निमाण्या जेवणा वेळार जेजूक आपल्या शिसांची अस्कत काय कळीत आसली, कित्याक फुडें ह्या शिसांनी ताचे मिसांव मंदरान व्हरूंक आसलें आनी देखून जेजू तांकां धैर्य दिता आनी म्हणटा, तुमकां आनी एक पराक्लिताक हांव धाडटलो, तो तुमचे सोवें आसतलो, हांवें शिकयल्लें सगळें तुमकां तो कळीत करतलो. वय पवित्र आत्मो जावन आसा बुजवंदार वा आधार म्हणून आमी समजून घेवयेत. आपूण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू धर्मदूतांक त्या माळयेच्या कुडांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती तांकां बक्षतलीं, कोणाची पाटी दवरतात ती तशींच उरतलीं आनी अशें तांकां पातकां बक्षोवची पवित्र आत्म्याच्या नांवान ती पदवी ताणें दिली. काकुळतीचो संस्कार
जेजून ताच्या मोगाच्या आत्म्या वरवीं आमकां हर एकल्याक दिला. हाचे वरवीं आमची हर एकल्याची पातकां आतां भोगसतात. आपणे केल्ली बासोवणी जेजू पाळटलो म्हणून सतमानून धर्मदूत सनेकलांत मरये बराबर थंयसर ध्यानार आसले. आनी पेंतेकोस्ता दिसा घडिल्लें घडीत आमी हर एकलो जाणाव. पेंतेकोस्ता दिसा एका दिसांनी सर्गींत हांव एक आवाज जालो. एक जड वारें आयिल्लें बरें जालें. पवित्र आत्मो अंकवार मरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर पेंतेकोस्ता दिसा उज्याच्या जिबे रुपार देवलो. पवित्र आत्मो स्विकार केल्लेंस वर्ती बदलावन त्या सिसांत आयली. येदोळ पर्यंत बियान कावजेन दारां दांपोवन कुडांत भितर आसले ते आतां दारां उगडून भायर आयले. जमलेल्या हजारो लोकांक उद्देशून धैर्यान ते उलोवंक लागले. कितें म्हणाले ते आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकले. आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्लें, आमच्या कानांनी आमी आयकल्लें, आमच्या कुडींत स्वास आसता वरेक आमी परगट करतले. तें सत खंयचें म्हळ्यार तुमी जुदेवांनी शास्त्र्यांनी आनी पारिसेवांनी कुर्सार जिवेशी मारलो जेजू जिवंत जाला. ताका आमी पळयला. आमचे मोदें तो आसा आनी हें सत आखेर पर्यंत आमी परगट करतले. आनी अशें जेजूचे ते बरी खबर ते परगटूंक लागले. सबारांच्या मना परिवर्तनाक ते कारण जाले. सुवार्ते खातीर आतां जेजू खातीर आपलो जीव दिवंक सयत ते फाटीं सरले ना. ते भावा भयणीनो, थोडी पवित्र आत्म्याची गडितां हांवें तुमचे मुखार दवरलीं. आनी ह्या मरेपात पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याची गरज आमकां कितें म्हणलें आमी समजल्या. तोच तो पवित्र आत्मो. आनी थोड्याच वेळान ह्या तिरवणेच्या संस्कारा मरेपात तुमी हर एकलो स्विकार करतल्यात. त्याच पवित्र आत्म्याक पवित्र स्नानांत आनी त्या नंतर तिरावणेच्या संस्कारांत आमी व्हडांनी येदोळस स्विकार केला. आमी एका उतरान सुमयाचे सीस जावन आसा. आनी देखून जे कितें सुमयाच्या सिसांनी केलें तेंच आज आमी करूंक आसा. क्रिस्ताची ती बरी खबर आमकां मेळ्ळी ती सुवार्ता हेरांक आमी परगटूंक आसा. आमच्या दिसा दिसपडत्या जिणे मरेपात बऱ्या करण्या मरेपात शेगुनी गुणांनी बरो न्हू त्याच क्रिस्ताक हांवें तुमी साक्ष दिवंक आसा. जर गरज पडली त्या सुमया खातीर जीव दिवंक सयत आमी फाटीं सरनाय. आनी सकत हें बोळो पवित्र आत्मो आज प्रत्येक तरान आमकां हर एकल्याक दिता. तर आमचे मागणें जावं दी. पवित्र आत्म्या तूं देवान ये. तुज्या कृपे देण्यानी आमकां तूं नेटय. तुज्या स्वादीक फळांनी आमची जिणी तूं सबय. आनी ह्या मरेपात आमी क्रिस्ताचे खरे आनी बरे पाटलावदार जावन जिणे भर ताका साक्ष दिवचे भाग आमकां तूं पावो कर. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, बावतिस्माच्या दिसा ह्या भुरग्यांच्या तर्फेन तुमी आवय बापायनी पदोर मदोरनी भावार्थाची उसारणी केल्ली. सांगातास सुमयाक एक बासोवणी तुमी दिल्ली.
ह्या भुरग्यांक बावार्थांत आमी वागयतले क्रिस्ती शिक्षणा मरेपात तांकां आमी ल्हान व्हड करतले आज ही भुरगीं बावार्थाची समजोनी आपणावन बावार्थान ती वाडोवन आसात तो उसारूंक ती सकतात क्रिस्ती शिकोवणे मरेपात क्रिस्ती धर्मांत ती आज व्हड जावन येतात तर ह्या भुरग्यां बराबर आमी सगळीं बावार्थाची उसारणी आतां करुया सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामाक सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक तुमी पाठ करतात आमी पाठ करता सर पदवेदरा देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमानतात आमी सतमंता जेजू क्रिस्त ताचो एकलोसो पूत अंकवार मरियेंतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमानतात हांव सतमंता बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीवदातारा आनी आज क्रिस्मसच्या सक्रामेंतान तुमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमानतात हांव सतमंता कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी ससनाचें जिवेत तुमी सतमानतात हांव सतमंता हो आमचो भावार्थ होच पवित्र सभेचो भावार्थ हो उसारूंक आमकां व्हडवेक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात आमेन मोगाळ भावां भयणीनो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं आपल्या विंचलेल्या पुतांदवांक ससणीक जिविताक नवो जल्म दिलो आपल्या पुतांदवांक बळवंत करच्याक तांचेर पवित्र आत्मो वतूं आनी तांणी देवाचो पूत क्रिस्ता सारकें जायसें तांकां मागोवन आमच्या सर्गी बापा लागीं मौनपणी ह्या भुरग्यां पासत आतां आमी मागया सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुज्या पुतांदवांक पातकांतलें सोडयलीं आनी तांकां नवें जिवीत दिलें तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाटय जानवाय आनी गिन्यान बूद आनी गटाय समजोनी आनी भक्त तांकां लाभय देवाच्या भिरांतीन तांकां बर क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात आमेन बोटाच्या उजव्या हाताचे
सवकासाय आमच्या दिसाक सज्जाक आमी वायटाकन पाड तूं मुखार व्हर वोस आमची वाट तुवें सायवा आमकां दिवची वळख बापाची पुताची आनी तुजी पवित्र आत्म्याची वळख शांती सिंगारीची आनंद सर्गार देवा बापा ताच्या जीवन जाल्ल्या पुताक आनंद तुका पवित्र आत्म्या सदां घालसर स्नाच्या सस्ना. मोगाळ भावां भयणीनो, देवाच्या पवित्रत्म्यान एक भावार्थी एक बरवसो आनी एक मोग आमकां दिला. तेच परी एका मोनान आमच्या सर पदवेतरा बापाक तर आतां आमी उलो मारया. जवाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. बापा आमच्या भाग्यवान पाप साहेबाक, आमच्या गवळी बापांक आनी सर याजक आनी धार्मीक भाव भयणींक पवित्रत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थान आनी मोगान बांदून हाडच्याक कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या देशांत सर राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी बरी मौल्यां जिणेंत आपणावन जियोंक आनी बरी समाज रुपीत करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेन सेवेचे मुखेलपण घेवन तुजें मिसांव करूंक सहकार दिवच्या सर्व लायक मुखेल्यांक तूं आशिर्वादान भर. प्रत्येक रितीन आमच्या फिरगजीच्या समेत गवळीक मंडळीच्या सद्यांक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तूं भर आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुज्या पुता जेजूचे मिसांव काम मुखारून व्हरच्याक याजक आनी धार्मिकांक आमकां फावो कर. आमच्या फिरगजेन आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी उपजोवंक कुटुंबांत मागणें आसून आनी वडिलांतावन फावो तो प्रोत्साह मेळोवंक कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आज तिरवणेचो संस्कार स्वीकार केल्ल्या आम्हा भुरग्यांनी आमचो भावार्थ तीर करूंक उरबा आनी आमच्या जिणेंत उतरां आनी करण्यांनी क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमकां भावार्थांत ल्हान व्हड केल्ल्या आमच्या आवयन बापोयन आनी पोदोर मोदोरणीन आपले जिणेंत क्रिस्ताक साक्षी जावन जियोवन आमकां आदर्श जावंक तांकां प्रेरीत कर. तशेंच सगळे क्रिस्ती परजेक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर आनी ह्या संवसारी तुका साक्ष जावंक तांकां धैर्य आनी आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचें खालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. तिरवणेच्या संस्कारा मरेपात पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार केला आसता ताणें दिल्लें ती देणी पवित्र सभेच्या आनी पेल्याच्या आदावाक आनी वाडावडीक ते आमी उपयोग करूंक आनी ह्या मरेपात तुजी पवित्र सभा बांदून हाडूंक तूं आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. स्वीकार तू कर मोगाळ बापा, फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा, मोग आमच्या कळसाचो. सोबी सुंदर प्रकृती रचल्या फुल
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेधरा देवा बापाक मानता तसलें सामन मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मानिकांनी नेमले आमच्या सर्वेस प्रमाणात घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटयता तें देणे तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमचें काळजां लासन शुद्ध निर्मळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तोस सोमी आमचो उंसरगार सोडलो आनी मागीर मेवोन जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बसयलेलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सरदारबारां संगती आतां सदां आनी निरंतरी मनान काळजान आनी तोंडान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस्तोम पवित्र सगळे तुजे रचना तुका वाकनता. कित्या तुजे तन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परतीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या
आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गोड परगटोया. सुम्या जिसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सुम्या जिसू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सर्वने पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या बागेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायसांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापाच्या आनी जेराल्ड आयसक आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे वचीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टागतींक ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशें सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुसे सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सुबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी तयार केलाय सर्गीचे वाण तुझ्या मांसार रक्ताचे काण अज्ञाक आमच्या दैवी पोषण सुटजाक आमी जिवीत ससाण उगडला आमची कळसादार मागताव आमी तुका येवकार अज्ञात आमच्या सदांच कर बेडार जिवीत आमचे सदा नंदन कर उगडला आमचे कळसादार मागताव आमी तुका येवकार अज्ञात आमच्या सदांच कर बेडार जिवीत आमचे सदा नंदन कर जेवणा वेळी वोंडो घेतलोय तुझ्या मांसान भरून वांटलोय वायनाची काल साथी
प्रार्थया सर्गींच्या बापा जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागलाय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसलाय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या घटायेन सगळ्या आडकडेंचेर जैत व्हरून आपल्या पवित्र जिणयेन तुज्या सभेक संतोष दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितमेर वाडत वचो हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. देव बाप उजवाडाचो दातार ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत भरलीं. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरो. शिसांचेर जिबे रुपार दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट भस्मन उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परसळीत करूं. एकच भावाड तूं सारून परगटूं वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी जे बापाक तुमी आतां भरवशान त्रेकतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. भगवंत जुजे भगवंत कुर्साचे कुर्बे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे नवे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.